माननीय सदस्य विजय सरदेसाई. Speaker sir, I rise to support the cut motions I have moved and oppose the demands. Speaker sir, demand number 33, revenue. ह्या वर्सा Speaker sir, म्हाका दिसता natural disaster related to weather अशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार it has been the worst year, at least आमचे इतिहासान. Speaker sir, ह्या वर्सा खूब गरमी जाली आनी ताजे मागीर उटंगराचो पावस पडलो with cyclonic winds. सो स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट एपरेटस म्हणून जो आसा, जो मंत्र्यान पयर सांगलो पोस्टमॅनाचें काम करता म्हणून, तो मातसो रिस्पॉन्ड करपाक स्लो जालो. स्पीकर सर, गिमान हीट स्ट्रोक जावपाच्यो केसीस आयल्यो, पूण एक ओकेजनल प्रेस नोट बी सोडली जाल्यार देर वॉज व्हेरी लिटल कम्युनिकेशन ऑन द ग्राउंड. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटान एक गोवा हीट वेव एक्शन प्लॅन म्हणून केलो, तो रिलीज केलो 15 मार्चाक आनी 15 दीस नंतर हीट वेव गोंयांत स्टार्ट जाली आनी तो प्लॅन बी कांय इम्प्लिमेंट करूंक पावलो ना. इट वॉज जस्ट अ कॉस्मॅटीक एक्सरसायज ऑन पेपर. स्पीकर सर, एक इशू असो आहा की हीट म्हणटा ती कितें, गरमी म्हणल्यार कितें, गरमी म्हणल्यार 37 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू दीस पीपल, आनी ती जर 37चे वयर गेली जाल्यार हीट वेव कंडिशन गोंयांत आयलें म्हणून. पूण जे येतात गोंयांत आनी गोंयची ह्युमिडिटी बी आमकां जेंकां नवी आसता तांकां दिसता की 37चेर इट फील्स लायक 42, 43 म्हणून. आज तें एक्यू वेदर बी म्हणून येता, सो वेन यू लँड यू सी इट इज 37 बट फील्स लायक 42, 43 म्हणून. सो बेसिकली म्हाका दिसता ताका एक कन्सेप्ट आसता, एक वेट बल्ब टेम्परेचर म्हणून. इन्स्टेड ऑफ एम्बियंट टेम्परेचर शूड बी द थिंग टू डिसायड ऑन दीस. स्पीकर सर, सो पावसान जो डिजास्टर मॅनेजमेंट काम केलां ते गिवन द लिमिटेड रिसोर्सीस दे हॅव एंड द लिमिटेड रोल देर अनडिफायन्ड रोल दॅट दे हॅव, आय विल नॉट क्रिटिसायज देम बिकॉज आय फील आमचे थंय बी खूब जाले, लोक मेले, पूण डिजास्टर मॅनेजमेंट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड ऑल हॅव रिस्पॉन्डेड. सो आय डोंट वॉन्ट टू बी अनग्रेटफूल एंड whatever that they have done, but limited resources were there at their command. पूण तांणी ओवरऑल कोऑर्डिनेशन केलां तें ना म्हणूंक शकना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता एक वॉट्सॅप हेल्पलायन नंबर जे खूब आमदारांनी उलयलां की तूं एक इन्सिडंटाचो फोटो दाखयता, हें घर मोडलां, ह्या जाग्यार मोडलां, आनीक ती तुवें पंचायत मेंबरांक बी मॉक ड्रिल्स आनी ट्रेनींग करून तें करप, हें म्हाका दिसता गरजेचें. पूण डिजास्टर मॅनेजमेंट टिमी कडेन सफिशियंट इक्विपमेंट आसा वो ना, आनी ना जाल्यार ते कितें ताजें प्रोविजन करतले, सप्लिमेंटरी डिमांडान मंत्री मागतलो ना ओ ना, हें म्हाका दिसता ताणें डिसायड करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटीन बर्जर पेंट फॅक्टरीचो केस जो उजो लागलो, मायकल लोबोन येदो व्हडलो बोवाळ केलो, ती केस बंद केली. बंद केली म्हळ्यार कितें, उजो लागलो गेलो सगळें ऑल इज वेल. स्पीकर सर, जुवारीन पायपलायन लिकेज जाल्या, वॉटर टेबल कॉन्टॅमिनेट जाला, डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटी इज रिफ्युजींग टू डिक्लेअर दॅट एक्सिडंट एज अ डिजास्टर. म्हळ्यार जुवारी काडटा आनी आपलो इटीपीन घालचे शिवाय डायरेक्ट काडटा आनी दर्यांत उदक सोडटा, उदकान नुस्तीं मरतात, नुस्तीं मनीस खाता आनी मे बी मनीस आनी केन्ना तरी उसळटलो. पूण इन द मीन टायम our disaster management committee is not willing to say that Zuari has done a disaster. Why? Because Zuari म्हणते only सारखे Zuari is the fountainhead of corruption. Zuariची land deal जाल्यार is the biggest scam in modern Goan history, Speaker sir. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता ते ऑफिसरूय भितात की पाड पडून ह्या आनी कित्याक काय म्हणून हे आमचे बापूय आसत म्हणून. स्पीकर सर, अशें हातून म्हाका दिसता की विक्टिमांक न्याय दिवपा खातीर डिजास्टर डिक्लेअर करप हो इम्पॉर्टंट. पयलीं गट्स आसपाक जाय डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक की बाबा हो डिजास्टर आनी वी आर ट्रिटींग इट एज वन. ते सांगत ना, तुमी आपालिपा करतात लोकां कडेन आनी लोकांक तो इफेक्ट जायत रावता. स्पीकर सर, म्हाका एक राजेंद्र गावडे म्हणटा ताणें लॅटर बरयलें. तो म्हणटा कितें की फॉर एग्जाम्पल आतां पयर पणजे जालें ते भशेन झाड पडलें आनीक मनीस भायर पडलो, चली तें गेलें. आतां अशें धरुया की झाड म्हज्या प्रॉपर्टीन आहा आनी मायकल लोबो कंप्लेन करता की तुजें झाड पडपाचें आहा म्हणून, पूण हांव तें झाड मारूंक सोदना.
हांव मारूंकच वचना, हांव म्हणटा म्हजें झाड हांव मारूंक दिना. स्पीकर सर, हांव झाडां मारपाची केस घेवन हांगा येवंक ना, पूण अशें जावंक शकता की फाल्यां कंप्लेंट आसून पसून तूं जेन्ना झाडाचेर ती एक्शन घेना आनी मागीर डिजास्टर जाता जाल्यार हू हॅज टू बी टेकन टू टास्क? इज द ओनर ऑफ द ट्री न्ही. ताजे खातीर कायदो ना. स्पीकर सर, आतां हें नवें जालां, ओझोन लेयर डिप्लिशन जालां, ग्लोबल वॉर्मिंग जालां, हे डिजास्टर येवपाचेच आहा. हे दीस बरे ना, अच्छे दिन कोणाकूच येवंक ना, हें असलेंच जावपाचें आहा फुडें. आनी जे भशेन तुमी दोंगर कापतात, लो लायींग एरिया फिलिंग करतात, कन्वर्जनां करतात, गोंय आनी पयलींचे भशेन उरपाचें ना. स्पीकर सर, वी वील कंपेर अवर सेल्स टू उत्तराखंडान इतले आयले आनी इतले हजार लोक मेले. आमचे तितले मरूं ना, आमचे थोडे मेले, पूण आमचे मेले जे केन्ना मरत नाशिल्ले. ही परिस्थिती स्पीकर सर येतली. म्हणून हांव म्हणटा की कायदे करात, कायदे करप गरजेचें. तुमी कायदे हाडटात तुमची स्कॅमां सेटल करपाक. आज आनी एक नवें सेक्शन आयलां, 19(1) काय 19(2) म्हणून आयलां. स्पीकर सर, कितें 19(2) हें तें. एनीवे स्पीकर सर, आतां एक केस हाडटा हांव मंत्र्याचे नजरेक. एक केस आहा, यू हॅव रेग्युलरायज्ड एन इल्लिगल स्ट्रक्चर ऑफ वन रतींद्र बोस. There is a case filed by him against him by one Rupesh Bholnekar. This boss has constructed an illegal hotel in survey number 148/6 of village Nagarche Palole, having an area of 196 square meters. Speaker sir, he illegal structure जे हॉटेल आहा ते रेग्युलरायज केलें. कोणे रेग्युलरायज केलें? एक तुजो डेप्युटी कलेक्टर मधू नार्वेकर म्हणटाणे. आतां कायदो असो आहा की 100 स्क्वेअर मिटर असल्यारूच ते रेग्युलरायज करूं येता. हें सेटलमेंट झोनानूय ना, हें सायडीन आहा. पूण हें कित्याक जालें रेग्युलरायज? कित्याक हो रतींद्र बोस म्हणटा तो इज द स्टेट वायस प्रेसिडेंट ऑफ द BJP वेस्ट बेंगाल. म्हळ्यार VIP स्टेटस. फाल्यां हांव इल्लिगल बांदलो जाल्यार तें रेग्युलरायज जायना, पूण तो वायस प्रेसिडेंट BJPचो वेस्ट बेंगालाचो. तुमचो एक हांगा मास्तर आशिल्लो, तो वेस्ट बेंगाला पावला, ताणें फोन बी मारला आसतलो सो दिसता म्हाका. नाल्यार इतले ताका VIP स्टेटस कित्याक मेळटा तो म्हाका कळना. स्पीकर सर, आतां अश्यो कितल्योच जेन्युइन केसीस आहा रेग्युलरायजेशनाच्यो, त्यो जायना. पूण हे BJP लिडराचें रेग्युलरायजेशन जालां. हे म्हजे कडेन केस आहा, हांव तुका क्लियर कट केस सर्वे नंबर सांगला, कोण खंयच्या मनशान सांगला, हे डेप्युटी कलेक्टराक कोणाची ऑर्डर आयली, कोणें फोन केलो तें इन्वेस्टिगेट कर. वो तुजेर प्रेशर आहा, तुवें फोन केलो ताका तें करपाक, तेंय सांग. स्पीकर सर, मडगांव मार्केटान खूब म्हयने पयलीं एक मेजर फायर जालो. म्हाका दिसता एक डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन रिपोर्ट केलो आनी मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट सच एन इन्सिडंट इन द फ्युचर. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न आहा, कलेक्टरान हाजेर फॉलोअप केला, कितें इम्प्लिमेंट जालां? मागीर स्पीकर सर, आमचो बाब रवी नायक जेन्ना BJPन गेलो तेन्ना ताणें कितें सांगलें? एकमेव कारण आपूण वता, 3rd डिस्ट्रिक्ट जातलो म्हणून. हो 3rd डिस्ट्रिक्ट करप रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचें काम. फायनली तो 3rd डिस्ट्रिक्ट बी कांय जावं ना, तो तस्सो आहा. आतां तो जावन मंत्री जावन आतां मंत्री वचपाचो जालो. आज वचपाचो काय म्हाका खबर ना, पूण अशें पेपरार येता, पूण डिस्ट्रिक्ट जायना. आल्वारा लँडान गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलां. वॉट इज द स्टेटस ऑफ दीस 2017 अमेंडमेंट? स्पीकर सर, कितल्योच जेन्युइन केसीस आहा, पूण त्यो थोड्योच ज्यो आहा त्यो रेग्युलरायज जाता सिलेक्टिवली. स्पीकर सर, कोमुनदारीच्या इश्यूचेर मंत्र्याक एक क्रेडीट दिवपाक जाय की ताणें कोमुनदाद कन्वेन्शन केलें, जें फॉर डिकेड जावंक नाशिल्लें. स्पीकर सर, हातूंत सजेशन आयल्या सरकाराक, आनी मेनली इट इज अबाउट नॉन फंक्शनींग ऑर डिफंक्ट कम्युनिदाड्स आनी द नीड टू मेक फूल प्रूफ मेजर्स टू कर्ब इल्लिगल construction, encroachment on communal land, so and so forth. Speaker sir, हें जावपाक जाय 3 वर्सांनी एकदां, पूण हें जालां 30 वर्सांनी. इस्क्रिवांव म्हणटा ते ट्रान्सफर जातात, तांकां एक झोनांतल्यान दुसऱ्या झोनान घालूंक जाय. तूं नॉट विदीन द झोन तुमी करता ते भशेन. म्हळ्यार हांगाचो थंय हें कदेल काडून ते दुसऱ्या कदेलाचेर पावलो. आतां कांय जायना. करप्शनाचें जें मेन फावंटन हेड आहा तें भायर वचपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, कोमुनदारींनी एनक्रोचमेंट जे जातात तो एक ऑर्गनायज्ड बिझनेस जाल्लो आहा. सारकें म्हणल्यार एक थोडे दादाज आसतात जे स्लम लॉर्ड कशे जाल्ले आहा. कोमुनदाद जमनी कॅप्चर केल्या, ताजेर घरां बांदल्या, घरां काडून भाड्याक दिल्या. बांदपी मनीस गोंयकार आसता, पूण भाड्यान रावता तो मनीस भायलो आसता. म्हज्या मतदारसंघान पसून पयर जाल्या ती केस तीच. आतां मनीस मेलो म्हणटकर म्हाकाय वायट दिसलां, हांवें तें वायट म्हणलांच. पूण तें घर जें आसा तें नांव आहा
एक मूळ गोंयकाराच्या नांवान, पूण भितर जो खंवसलो तो गोंयकार न्ही, तो युपीचो, ताका भाड्याक दवरलेलो आनी गोंयकार म्हणून आमी ताका रिकन्स्ट्रक्ट करूंक दिता. आतां जावं तो एक गोंयकार, तो जो मूळ गोंयकार, पूण हें अशें जावंक जायना. दीस क्रिएट्स स्लम लॉर्ड. स्पीकर सर एक म्हाका लेटर आयलां 176 विलेजर्स ऑफ शिरोडा, मिनिस्टर तकलेन धर, सैनीक स्कूल म्हणटा तें शिरोडा येता म्हणून, आनी हे सैनीक स्कूल बीजेपीचो एक टॉप लिडर प्रमोट करता म्हणून. हे जमनीन कितल्योच एग्रीकल्चर टेनन्सी आनी मुनकारियल क्लेम्स आहात. म्हाका दिसता बाब सुभाष शिरोडकराक खबर आसतलें, कितल्योच क्लेम्स आहा, पूण इतलें आसून पसून ही जमीन कॅप्चर करून हांगा सैनीक स्कूल येता. हें कितें तें हाजेर तूं चॅक कर. स्पीकर सर आनी एक अशीच म्हाका कंप्लेन आयल्या, एक अनिल गांवकार म्हणून, सर्वे नंबर 287/1 नागरशें पालोलें. तो म्हणटा की एक बालकृष्ण नायक गांवकार म्हणटाणे इन कनायवन्स विथ द कोमुंदाज एटर्नी सब डिवायड केल्यो जमनी 18K लागून आसतना 287/2 287/5 म्हणून केल्यो आनी प्रॉपर्टी काडल्यो विकपाक, त्यो रिकवर करपाक ट्राय कर. स्पीकर सर मये इवॅक्यू प्रॉपर्टीचो इशू प्रोविजनल सनद दिल्या कितलेच टायम जालो, ताका आतां परमनंट सनद जावंक जाय आनी घरां रेगुलरायज जावंक जाय. दे शूड बी गिवन क्लास 1 and not class 2 सनद्स. स्पीकर सर मुखेलमंत्री खूबदां तांकां सांगता की इल्लिगल घरां आमी आतां मोडटले म्हणून. ही धमकी गोंयकारांकूच कित्याक दिता ती म्हाका कळना, चड करून ताजे शेजारी आसून. स्पीकर सर म्हाका एक नॉर्थ आनी सेंट्रल झोन कम्युनिटीच्या स्टाफांनी एक कंप्लेन दिल्ली आहा की इतल्या वर्सां आमी काम करतात थंय, आमी आतां रिटायर जावपाक आयले पूण आमकां रेगुलरायज करूंक ना. मंत्र्याक तशें काळीज व्हडलें आहा, एस्पेशली वेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट. आनी ताजी म्हाका एक नोट आहा 18/11/2022. यू हॅव रिटन अ नोट टू द नॉर्थ गोवा कलेक्टर टू रेगुलरायज द सेट स्टाफ. पूण ताजेर कितें जालां, ते काय भायले न्ही, ते आमचे ओन लोक. स्पीकर सर ओझरी कोमुंदाद जे आमचे पेडणेच्या आमदारान उलयलां, तांकां ती कोमुनिदाद रिवायव करपाची आहा. लाखांनी स्क्वेअर मिटर गांवकारी जमीन थोड्या मनशांनी ग्रॅब केल्ली आहा. एक स्पेशल कमिटी करूंक जाय जी लँड हॅज टू बी टेकन बॅक. स्पीकर सर ओझरी लँड ओनरशीप इशू म्हणटा तो हो रिजॉल्व जावपाकूच जाय. लँड एक कोर्ट रिसिवराच्या नांवान रेजिस्टर्ड जाल्लें आहा आनी तो म्हणटा सगळो गांवूच आपलो म्हणून. म्हळ्यार गांव बी म्हळ्यार तो विश्कांत पेडणे जाल्लो. पयलीं ते व्हडले भाटकार म्हणटा ते ताजे वयर कोण नाशिल्ले, पूण सगळो गांवूच ताजो. ताजेर स्पीकर सर एक आमचे फ्रिडम फायटर दत्ताराम आत्माराम देशपांडे म्हणटा आनी 1964 पुस्तक पसून बरयलां. पुस्तक कितें म्हणटा की हे इशूचेर म्हाका दिसता एक हावस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जावंक जाय, सरकारान इन्वेस्टिगेट करूंक जाय आनी एक कमिटीचो रिपोर्ट घेवंक जाय. थंय स्पीकर सर आमचो एक गांवकारी म्हणून गांवकारी म्हणटा किशोर नायक गांवकार म्हणून एक सिनियर जर्नलिस्ट आहा. तो एक इशू घेत आहा आनी ताणें म्हाका ब्रिफूय केल्लें आनी म्हाका दिसता तो फॉलोअपूय करता आनी तो पळयता बाबा हे उलयतात काय वगीच आयकून कांय तोंड बंद बसतात काय म्हणून. म्हाका दिसता स्पीकर सर आतां ही कोर्ट रिसिवराची फॅमिली जमीन डिमार्केट करून विकपाक सोदता. सो मंत्र्यान बेगीन उठपाक जाय आनी हांव एक डिमांड करतां की एक रिटायर्ड हाय कोर्टाचे कमिशन अपॉयंट जावचें टू इन्वेस्टिगेट द सेम. स्पीकर सर अडवळपाक लँड स्कॅम जाल्ले म्हणून हांवें गेल्या एसेंब्लीन इशू काडिल्लो. म्हाका मंत्र्यान सांगिल्लें की आपूण इन्क्वायरी करतलो आनी एक्शन घेतलो. अजून मेरेन ताजेर कांयच जावंक ना. स्पीकर सर दवर्ली कोमुंदादीन केशव वारीक म्हणटा कोमुंदाद ऑफ लोलयें काणकोण ताणें म्हाका एक लेटर बरयल्लें. तर तो म्हणटा की एडमिनिस्ट्रेटर मेळना, आतां तुमी एडमिनिस्ट्रेटर ट्रान्सफर केल्लो आहा म्हणटकर मे बी थिंग्स वील इम्प्रूव. पूण डिविडंड जोणकारांक मेळूंक ना, शेअर होल्डरांक खूब वर्सां जालीं आनी फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट म्हणटा तें दिश्टी पडटा. स्पीकर सर नॉर्थ गोवा कलेक्टरेटार जर गेलो जाल्यार डिले इन डिस्पोजींग मुनकारियल टेनन्सी पार्टिशन म्युटेशन केसीस चालूच आहा. कितें तें टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस म्हणटा ते फक्त पुजा शर्माकूच आसता, ते आमच्या गोंयकारांक नासता. ही कंप्लेन हांवें न्ही पूण तुमच्या आमदारान मायकल लोबोच्या बायलेन भितूर काडिल्ली आहा. स्पीकर सर एक नितीन यशवंत पाटेकार म्हणटा ताणें म्हाका बरयलां की डेप्युटी कलेक्टराचो स्टाफ आनी मामलेदार ऑफिसाचो स्टाफ 22 वर्सां जालीं ट्रान्सफर जायनासतना आहा म्हणून पेडण्यां.
एकूच जाग्यार आहा 22 वर्सां ट्रान्सफर जालो ना मंत्री ट्रान्सफर जाले कितलेच पार्ट्यो जाल्यो कितल्योच पूण ते थंय आहा ते सामके हे जाल्या थंय कितें जाग्याचे आनी स्पीकर सर ते इतले एरोगंट जाल्या आनी डिस्कर्टियस जाल्या की तांकां ते कोणाकूच केअर करना ते म्हणटा मंत्री येतलो वतलो पूण आमी आसतले म्हाका हांव मागता स्पीकर सर की हाजेर कितें तरी मंत्र्यान पळोवचें तांकां मातशें हालय थंय नाजाल्यार तुजें युअर रीट वील नॉट टच दोज दिस इन पेडणे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार ऑफिस दे आर ऑल देर फॉर 22 years इट सिम्स स्पीकर सर एक फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणून केल्लो टेनन्सी केसीक पेडण्या हो फास्ट ट्रॅक कोर्टान जज ना 3 वर्सां जालीं फास्ट ट्रॅक जस्टीस दिवपाचें आसलें जजूच ना 3 वर्सां जालीं स्पीकर सर अशें आमचें हें सरकार कळ्ळें तुका न्ही हो कितें कसलो सरकार हो सबका साथ सबका विकास कोणाचो विकास हो जुईजूच ना थंय कोर्टान 3 वर्सां जालीं खंयचो कसलो न्याय दितले तुमी स्पीकर सर आनी एक म्हाका केस आयिल्ली एक रंगनाथ काळे परब म्हणून विडनोडा पेडणे तो म्हणटा आपले एक प्रॉपर्टीन व्हडली कोणे तरी बांय मारली ताणें कंप्लेंट फायल केली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन डेप्युटी कलेक्टरान कांय केलें ना तो कोर्टान गेलो कोर्टान 6/2/2024 हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें डेप्युटी कलेक्टराक 3 म्हयन्यान केस डिसायड कर म्हणून डेप्युटी कलेक्टर ट्रान्सफर जालो 14 जून 2024 डेप्युटी कलेक्टर आयलो शिवप्रसाद नाईक म्हणून आनी कंप्लेंट केला ताजेर न्ही ताजे भाट जे कोणें खाला ताजेर न्ही खाला ते मनशाच्या फावरादान दिली म्हळ्यार जो कंप्लेन करता तो रॉंग म्हणून आनी जो खणून बांय करता मारता दुसऱ्याचे प्रॉपर्टीन तो सारको म्हणटा डिसायड केलें स्पीकर सर पयलें इश्यू फॉर वीच यू कॅन टेक इमिजिएट एक्शन अँड चीफ मिनिस्टर ऑल्सो शूड टेक इट वन डेप्युटी कलेक्टर हॅज नो रायट टू take a decision on another deputy collector. It has to go to the collector. He has no powers to review an order by his predecessor. He passed an order. This guy comes and passes an order overruling him. So that means this guy has become a real dada. Speaker sir, now ajer maka ista you have to investigate the matter and look into this. Speaker sir, हांव एक जनता दरबार पेडण्या घेतिल्लो आनी सगळे म्हणटात पेडण्या म्हणटा ते इंजीन ऑफ ग्रोथ म्हणून आतां फुडें सगळें पेडण्याच जावपाचें आहा म्हणून स्पीकर सर सरकारान जमीन एक्वायर केली पूण टेनंट जे आहा ते टेनंटांक कॉम्पेन्सेट जावंक ना एक केस हांव तुमकां सारकी क्लियर सांगता 78/0 इन पेडणे रेव्हेन्यू विलेज 6450 स्क्वेअर मिटर एक्वायर जाले 98 lakhs काडून दवरले टेनंटांक दिवपाक पूण टेनंटांक 1 रुपया मेळूंक ना डॉक्युमेंट ज्यांनी क्लियर करूंक ना पळय न्ही तांचेच पयशे मेळूंक ना ज्यांनी डॉक्युमेंट क्लियर केला ते सगळ्या जाणांक पयशे मेळ्ळे क्लियर म्हळ्यार कितें वॉट इज क्लियर म्हटल्यार आतां टेनन्सी तेजी टेनन्सीची ऑर्डर आसची ना तेच्या कडेन टेनन्सीची ऑर्डर आसली जाल्यार तेजे पयशे मेळटले आसले एक स्पीकर सर एक मंत्र्यान चीफ मिनिस्टरान हें तकलेन धरूं जाय की 18K सेक्शन जेन्ना हाडलें कसेलत्याची जमीन भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना हाडलो इट वॉज द फर्स्ट लँड रिफॉर्म टेनंट बिकेम डीम्ड ओनर अरे बट टेनन्सीची ऑर्डर जाल्ली आसपाक जाय सारकें आहा टेनंट बिकेम डीम्ड ओनर आतां तुमी कितें म्हणटात भाटकाराची एनओसी हाड कित्याक भाटकार ताका कॉन्टेस्ट करता म्हणून अरे भाटकाराची तर एनओसी भाटकार कित्याक दितलो ताका भाटकार दिवचोच ना आनी टेनंट थंय कुसून मरतलो तुम्ही ताजेर रस्तो बांदलो तुम्ही एअरपोर्ट बांदलो ताजे पयशे ते कुसतात पूण ते टेनंटाक मेळना आमी स्पीकर सर डिक्लेअर टेनंट जर आसत जाल्यार तेजे पयशे तांकां दिल्या तेणी केस जी आपल्या कडेन आसा तो डिक्लेअर केल्लो जर टेनंट आसा जाल्यार तूं दी आमी ताका पयशे दिता नाका तूं भाटकार हांव मुणकार हांव भाटकार न्ही तूंच हांव भाटकार मुणकार रे तुजो हांव टेनंट कळत ना तूं भाटकार सगळे प्रॉपर्टी तुजे कडेन हांव टेनंट तूं व्हडलो भाटकार स्पीकर सर हांव टेनंट डिक्लेअर केलो तुवें म्हजेर केस घाली की ना तूं टेनंट चुकीचो लागलो म्हणून तूं आतां कितें म्हणटा म्हाका की तूं डिक्लेअर ना पयशे काडून आमी कोर्टान दवरतात अरे पयशांचेर तुवें रस्तो बांदलो रस्त्याचेर तुवें एअरपोर्ट केलो एअरपोर्टाचेर लँड एक्विजिशन जावन एअरपोर्ट वयर आयलो सगळें जालें पूण तांकां पयशे मेळना ते तशें आहा तांची स्थिती हाजें सोल्युशन कितें तोडगो कितें सांग म्हाका स्पीकर सर आमी केसीस एक्सपडायट करतात सगळ्यो कश्यो करतलो तूं एक कॉन्क्रीट हें दी कॉन्क्रीट म्हणजे ज्याची ऑर्डर आसा पेडणे खातीर म्हजे वोटर पेडण्या खातीर ज्याची ऑर्डर आसा पळय न्ही 18K इट इज 18K ऑर्डर आसा पळय न्ही तेज्या हातात ताका आमी पयशे दिता ना म्हणजे तें कितें कर तूं एक स्पेशल मनीस अपॉयंट कर ह्योच केसी पळोवपाक कित्याक जालां न्हू मेन हायवे
पोलें टू तुजें येतें कितें तें पत्रादेवी सगळे रस्ते जे केला सगळ्यांचे दोनूय सायड आतां तुवें नवो रस्तो पयर केला नितीन गडकरी येवन केला सेम केस पिपल्स लँड्स हॅव बीन एक्वायर्ड आनी तांकां कांय मेळूंक ना पयशे दवरल्या तुमी ना न्ही हांव म्हणना पयशे दवरूंक ना पयशे दवरल्या पूण पयशे पावूंक जाय न्ही ते मनशाक मेळूंक जाय न्ही रे दीस डिस्प्यूट इज लँड ओनर एंड टेनंट रे स्पीकर सर एक म्हाका उल्हास आरोलकार म्हणून ताणें एक लेटर बरयलां की देऊळवाडा म्हणटा पार्शें एक टुरिजम डिपार्टमेंटाचो प्रोजेक्ट येता आनी ताका लँडलॉक केल्लो आहा पळयात स्पीकर सर डोंट कीप एनीबडी लँडलॉक प्रॉपर्टीज इज अ मेजर इशू इन गोवा स्पीकर सर म्हाका एक बाबानी साळगांवकार आनी मनोज चोडणकार म्हणून कोळवाळे आनी एक लेटर बरयल्लें आहा सर तो इन जनरल कितें आसा पळय स्पेसिफीक इट इज पर्टिक्युलरली खंयच्या मनशाचे दीस प्लॅटफॉर्म घेवं नाका नॉट फॉर द इंडिविज्युअल न्ही ना, ना, तूं it- कशें आसा पेडणेकारा खातीर म्हटलें इट इज एक मिनिट स्पीकर सर हांव कित्याक घेता तें सांगता हांव तुका कित्याक घेता आनी तूं ना तो विचारतलो की तूं हें कित्या वयल्यान उलयता जनरल उलयता म्हण तूं पूण हांव स्पेसिफीक सांगता तुका कोणाचें म्हाका लेटर आयलां तें खंयचे मनशाचें लेटर आयलें तें लेटर हांवें नांव घेवप सारकें न्ही पूण तुका हांव करता कितें तुका ही संवय आहा ना म्हाका संवय ना रे, हांव clear आसा. आमकां लोकांचें दिवपाक जाय. स्पेसिफीक केस स्पीकर सर 1.52 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा 18 केन लागिल्ली आहा ही सब डिवायड जावन युपी आनी बिहारच्या लोकांक विकता हो इशू न्ही हो इशू घेवप न्ही एग्रीकल्चर टेनन्सी कित्याक दिल्ली कसेल त्याची जमीन तुका जमीन दिल्या तुका कसपाक सब डिवायड करून विकपाक न्ही ती विकता कशी विकता कित्याक तुका 49.6 आशिल्लें म्हज्या वेळार आतां 49.6 फ्री जाला सब डिविजन ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज बिंदास चालू आहा तुमच्या हातून कोण स्पीकर सर हें करता सो ह्यो खबऱ्यो म्हाका सांगनाकात तुमी आय ऑल्सो नो आनी इन this property incidentally belongs to the comunidad of Kolwale. I am bringing it to the notice here because it belongs to the comunidad. 18K लागल्या आणि 18K लागून सब डिव्हिजन जाता आणि हे हांकां विचारलें म्हणून हांकां कांय कळचें ना तें आतां ताजेर इन्क्वायरी कर ना म्हणटा तूं निर्गंड आ सेल डीड न्ही रे कोमुनिदादीची प्रॉपर्टी न्ही स्पीकर सर हे सगळे म्हजे म्हऱ्यान जे येतात ते तुमी रुलींग पार्टीचे आमदाराचे कोंत्र मनीस आसतले तांकां बेकार ते रस्तात हें जर म्हणलें आमी जाल्यार हांगा एसेंब्लीन ओपोजिशन बेकारान रस्तात जाले स्पीकर सर आतां आनी एक केस सांगता हांव बाब सुभाष शिरोडकाराक लागता मांडवी रिवर पॅलेट म्हणून कंपनी आहा ती आतां थंय पॅलेट्स हाडटा कोक व्हरता ती स्पीकर सर फूल रस्त्यार पडटा हें आनी लॉंग परमीट व्हेकल जी आहा ती सगळी भायले चलयतात आतां हो इशू काडपाचो न्ही कित्याक आमकां कायदो एक आहा तांकां कायदो दुसरो जावंक शकता आज म्हाका एक रिपोर्टरान मेसेज घाली की अडानी घेवंक सोदता म्हणून आनी कोण सरकार पडचो ना म्हणून हातून पूण अडानी न्ही ते इट इज अ कंपनी बेस्ड इन ओरिसा आय डोंट नो वेदर दे आर बींग बॉट बाय हिम बट ही स्पीकर सर पोजिशन आहा एंड इट्स बिकमिंग अ डेंजर टू पीपल सो वॉट यू हॅव टू डू यू हॅव टू टेल देम टू कवर द व्हेकल restrict the speed to 40 kilometers per hour in that Shiroda-Bori section, enforce the central locking system there so that there is no spillage of pellets. Ye karche pattal Speaker sir, and Collector South should act in this. And I will follow up on this matter, Speaker sir. I will follow up. What do you mean avoice? Okay dala na, avoice mu. Speaker sir, ek yaha ha ki एक मेकॅनिझम आसपाक जाय की सेल डीड रेजिस्टर्ड जातकर म्युटेशन ऑटोमॅटिकली जाता हें स्पीकर सर जायना हें सगळ्यांनी हें करून सांगिल्लें आहा स्पीकर सर आनी एक हांव तुमकां सांगूंक सोदतां RTI जे घालता केपेंच्या मामलेदारान 51 रुपीज पर पेज लायिल्ली आहा एक मनशान म्हज्या मनान सारकी येवन केस सांगल्या की आपल्यान RTI घाली एज पर द हें स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन 2 रुपया पर पेज आसता हे हांगा सगळे 51 रुपीज पर पेज मारतात पूण कितें म्हळ्यार तुमकां कायदो लागना सरकार ऑफिशियली फटोवंक शकता गोंयकारांक स्पीकर सर हो सिरियस इशू आनी दीस इज अ वायलेशन ऑफ द RTI एक्ट 2 रुपयान पर पेज तुका मेळपा जाय थंय तुका केप्यांक 51 रुपीज पर पेज मारता ही म्हजे मामलेदार केपें 51 रुपीज पर पेज स्पीकर सर आदवोगाद आहात जे कोर्टांनी कलेक्टर ऑफिसान बी काम करतात ते म्हणटा आमकां एक रूम अलॉट केल्लो तो रूम दिसता तुमी आनी खंयचे पर्पजाक घाला
स्पीकर सर, टॉयलेट रिनोवेशन इन साऊथ गोवा तुवें इन्स्पेक्शन केल्लें मिनिस्टरान, ताजे फुडें व्हडलें कांय जावंक ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, सावंड परमिशनाक एक सारकें व्हडलें कॉम्प्लिकेट इश्यू आहा. मार्च ह्याच म्हयन्यान ह्याच वर्साक मार्चान मुखेलमंत्र्यान इव्हेंट्स अप टू 100 people in temples, churches and private areas will not require license. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्याक याद आहा जाल्यार नकळो, सारको तुजो स्टेटमेंट आहा. एक्झॅक्ट तुका सांगता, मार्च 2024 रिलिजियस आनी डोमेस्टीक इव्हेंट्स अप टू 100 people in temples, churches or private areas no longer require permission. हें कसलेंच नोटिफिकेशन तुजें येवंक ना, खंयचेंच इन्फॉर्मेशन कलेक्टरांक ना, आनी ते 100 फावटी तुका मारूंक लायता हें सादें परमिशन घेवपाक. ही परिस्थिती आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांवें सांगलां तुका आतां की लँड लॉक प्रॉपर्टीज, मोटरेबल एक्सेस, बेजिकली आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट थिंग्स अगेन. लेबरान इतलेंच सांगूंक सोदता हांव स्पीकर सर, 2019 2010 कोटीचो कॉर्पस आशिल्लो बिल्डींग अँड कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेअर बोर्ड म्हणून. तो आतां 2023-24 550 कोटी रुपया जाल्या. इन बिटवीन लेबर गेट स्कॅम म्हणून आमी काडलें की पंच आनी सरपंचांक वांटून उडयले, पूण तेन्ना कोवीड आशिल्लें. आतां ते पयशांचें कितें जाता, ते कितें जाता ती मातशी परिस्थिती सांगची मंत्र्यान. स्पीकर सर, कॉन्ट्रॅक्ट लोक जे आहा, चड करून प्रायवेट सेक्टरान कॉन्ट्रॅक्ट लोक जे घेतात तांकां हें ना, कितें बस फेसिलिटी ना, लीव फेसिलिटी ना, मेडिक्लेम ना. सो दे आर बिकम सॉर्ट ऑफ स्लेव लेबर स्पीकर सर. आनी ही परिस्थिती चलता भरपूर. आनीक HR डिपार्टमेंट आसता, पूण कॉन्ट्रॅक्ट लेबराक आपले इश्यूज एड्रेस करपा खातीर कांय तांकां एवेन्यू नासता, आनी HR म्हणटा ते अनरिस्पॉन्सीव आसता. सो म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स इन द प्रायवेट सेक्टर हाजे मंत्र्यान इश्यू हो तकलेन धरूंक जाय. स्पीकर सर, आज जाल्लें कितें आहा, वेर्ना बी एक मनीस येता, दर्या महाराष्ट्रांतल्यान येता, ना दर्या तामिळनाडू हातून येता, खंयचो आंध्र प्रदेशाच्या. तो येता, तो मॅनेजर पोजिशन घेता आनी तो सगळ्या गोंयकारांक क्लियर करता. आनी तो सगळो आपलो गांव आहा तो गोंयकार करूंक सोदता. ते सगळ्यांक हाडटा तो, आनी ते मागीर गोंयकार जातात. ही परिस्थिती स्पीकर सर सारकी रॅम्पंट चालू आहा, आनी ताका सोल्युशन कांय ना. कित्याक मॅनेजरियल पोजिशनान तो बसला आनी ताजे गांवाचे लोक सगळे कंपनीन आहा, आनी आमचे गोंयकार अनएम्प्लॉयड आहा, आनी आमचे गोंयकार सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री. ही परिस्थिती स्पीकर सर. ड्युरालायन म्हणून हांवें एक इश्यू मंत्र्याचे फुडें हाडिल्लो. 46 वर्कर्स हॅव बीन रिट्रेंच्ड ओवरनायट आफ्टर वर्किंग फॉर 26 years. स्पीकर सर, 10 ते 26 वर्सां तांणी काम केलें, पूण धपक्याक फ्रांसीक तांकां उडयलें. लेविन्सन मार्टीन इज नॉट अ बॅड ऑफिसर, तो गोंयकार, काळजान गोंयकार. पूण हे जे लोकांक हाडल्या, रिप्लेसमेंट केल्या ते हैदराबादचे, सगळे हैदराबादचे, कंपनी हैदराबादची, बिझनेस बरी करता, पूण गोंयकार भायर. स्पीकर सर, हाका कितें, वॉट इज द हें सोल्युशन? हांवें पयर मंत्र्याक विचारलें, मंत्री म्हणटा तांची सेटलमेंट चालू आहा. आतां हांव परतो तांच्या म्हऱ्यान गेलो, ते सांगतात सेटलमेंट कांय ना, तांचे मॅनेजरियल पोजिशन जे कोण आसा ते सांगतात जाय जाल्यार वच कोर्टान वचा म्हणून, ते तांकां दादागिरी करतात. ही परिस्थिती आहा ड्युरालायन कंपनीची. स्पीकर सर, फार्मास्युटिकल कंपनीनी अशीच परिस्थिती जाल्ली. 2 कंपनी स्पीकर सर सगळ्यांक भायर उडोवपाक लागले. हे कितें ते एडवर्टिजमेंट घालपाक लागले भायर वचून. आमी बोवाळ केलो, चीफ मिनिस्टर इंटरव्यून जालो, तांणी एक पेपरार एड घालो, बिकॉज ऑफ द इंटरव्हेन्शन ऑफ CM आमी तांकां आतां गोंयान घेता म्हणून. चीफ मिनिस्टरान हें केलें, डिक्लेअर केलें. कितें डिक्लेअर केलें की आपूण एक पॉलिसी हाडटलो. पॉलिसी कसली हाडटलो? गोंयकारांक गोंयान नोकरी मेळपाक प्रायवेट सेक्टरान. तो हाडटलो काय ना ते सांगूंक जायना, कित्याक असले खूब स्टेटमेंट काडटात आनी मागीर फुडें कांय नासता, ते पोके स्टेटमेंट. म्हणून आय एम फोर्स्ड टू मूव दॅट बील अगेन. आय डोंट नो द कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी ऑफ दॅट बील. पूण 80% गोवन्स इन द प्रायवेट सेक्टर जावचें हें हांवें परतें मूव करचें पडलें. हे कारणां खातीर स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमी खूब डिमांड करताले आनी तुमचो डिपार्टमेंटूय लागला आसतलो फाटल्यान. तांणी कितें केलें की तुमकां डेटा दिलो एक खेपे. डेटा कितें सांगता स्पीकर सर? 2914 कंपनींनी डेटा दिला गोंयच्या सरकाराक. 1,28,956 एम्प्लॉईज रजिस्टर्ड जाल्ले आहा
लेबर डिपार्टमेंटान तातूंत 44,978. अरे राव मरे, हें नाका तुका? हें गोंयकारांचो फुडारो. 34% गोंयकार आहा. 5 मिनटां सोंपय. जाल्यार 5 मिनटान सोंपय. हांव आतां सोंपयता. तूं जर प्रॉब्लेम सोंपयता जाल्यार हांव आतां सोंपयता. म्हाका उगी उडोवन ओड्ड्यो मारपाच्यो ना. हांव काम करपाचो ना थंय लेबर म्हणून. प्रायवेट सेक्टरान तुमी सिरियसनेस घेना हातून. हांगा टायमपास वेपार हांगा चलता. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, फ्युचर ऑफ गोवन्स, यू आर टेकिंग इट लायटली. 5 मिनटान सोंपय. कितें स्पिकर सर? 34% गोंयकार आहा. म्हळ्यार कितले पर्सेंट भायले जाले सांग माता म्हाका. 66% भायले जाले. 66% भायले आहा. 34% गोंयकार आहा प्रायवेट सेक्टरान. हे फिगरान तुका वायट दिसना? काळजाक तुका टक्क जावंक ना मातशें? नाजाल्यार तुजें गोंयकारपण चॅक करचें पडलें. स्पिकर सर, एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आशिल्ली, टास्क फोर्स कमिटी म्हणून केल्ली. रोहन खंवटो मंत्री आसतना ताणें केल्ली. 3/6/2019. जेनिफर मोन्सेरातान मिटींग घेतली 29/10/2019. करंट मंत्र्यांनी घेतल्यो 2 मिटिंगो 2019. म्हाका दिसता बऱ्यो थोडी सजेशनां इंडस्ट्रीनूय दिल्लीं आहा, पूण इम्प्लिमेंट कांय जावंक ना. मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें कायदो हाडटलो म्हणून हांव परतो परतो याद करतां. आनी हांव रावलां, हें सेशन बरें आहा. हें कितें, दीस इज जस्ट द सेकंड वीक एंड द सेकंड डे. सो बरें फुडें आहा स्पिकर सर. सो हाजेर खंयच्यो ज्यो कंपनीज येता हातूंत गोंयकारांक प्राधान्य मेळचें हो आमचो फोकस आसपा जाय. हांवें मांडवी पॅलट कित्याक काडलां स्पिकर सर? थंय ओरिसा आनी बिहारच्या लोकांक एम्प्लॉय करतात, गोंयकार ना थंय. ट्रान्सपोर्टेशन तांणी घेतलां, सगळें तांणी कॅप्चर केलां. सो जे म्हजे म्हऱ्यान ते सिमेश्वर नागरीक समिती म्हणून आयल्या, तांचो इशू काडप ना हांवें? सांग म्हाका स्पिकर सर. स्पिकर सर, हें अशें जालां की कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमानूय सेक्युरिटी ना. आतां एक मेजर इशू घेता हांव आनी मागीर तुजें सोंपयता. 2 इश्यूज. आज पोस्टल जॉब आयल्या स्पिकर सर. 76 पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आज आयल्या. आयचो पेपर हो, फ्रंट पेज. हे 76 पोस्ट ते म्हणटात की वील पोस्टल जॉब्स वील गोवन स्टँड चान्स टू स्टॅम्प देअर प्लेस. स्पिकर सर, हे डबल इंजीन सरकारान सांगिल्लें की आमी आमचें गोवा सर्कल करतले म्हणून. आनी डबल इंजीन सरकार आसा. आतां मेरेन आमी महाराष्ट्र सर्कलान आसा. सो गोंयचे पोस्ट जे आहा ते महाराष्ट्राचे लोक घेतात. मागीर तांकां कळना इजोर्सी म्हणटा कितें, ओ कुर्का म्हणटा कितें, ओ काणका म्हणटा कितें. ते घुस्पतात आनी ते काडटात आनी आपल्याक ट्रान्सफर मागतात बॅक टू महाराष्ट्रा. सो जाता कितें स्पिकर सर? ओ ते सोडटात जॉब. कोंतान गोंयकाराक जॉब मेळना. सो गोंयकाराक जॉब मेळटलो जाल्यार कितें करचें पडलें स्पिकर सर? एक इंडिपेंडंट गोवा पोस्टल सर्कल म्हणटा जावपाक जाय. हो इशू हित रक्षण मंच म्हणून तांणी घेतिल्लो. तुजो गोवा केन आतां रोलंड मार्टिन्स घेत आहा आनी हे गिलेर माल्मेद म्हणटा ताणें हो इन डेप्थ आज इशू गोवनाचेर बरयलेलो आहा. स्पिकर सर, हांव मागतां मुखेलमंत्र्या कडेन हें डबल इंजिनाचो पावर आतां दाखय. नाजाल्यार आमी जो निवडून धाडला पळय एमपीक ताका आमी प्रश्न घालूंक लायतात की बाबा हें जातलें काय म्हणून. ते टायम जालो ताजो सोंपलो म्हाका खबर ना. नाजाल्यार आमी वी वील आस्क हिम एटलिस्ट विचार म्हणून की गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान कितें आयलां काय म्हूण तुका इंडिपेंडंट गोवा सर्कल करपाक. आतां तें करचें पडलें आमी. इफ वी डोंट गेट एश्युरन्सीस वील हॅव टू डू दॅट. स्पिकर सर, सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचो एक इशू हांव काडटां आनी मागीर तुजें सोंपयतां. सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचें एक बेलसांव पाले इजोर्सी पंचायतीन एक सायन्स पार्क म्हणून प्लॅन केल्लो. तेन्ना अलिना साल्दानान हें मूव केल्लें आनी रंगवी इस्टेटाचे ओपन स्पेसीन हो सायन्स पार्क करपाक जाय आशिल्लें. तुका सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी लागता. पयशे इयरमार्क केल्ले, सगळें जालें. पंचायतीक आतां केलें. पंचायतीन सांगलें पार्ट आमी करतात, टेंडर घालो PWDन. आतां सडनली पंचायत म्हणटा तो प्रोजेक्टूच नाका. आफ्टर द टेंडर इज डन एवरीथींग. बेसिकली स्पिकर सर, हो एक बरो प्रोजेक्ट, भुरग्यांक शिकपाचो प्रोजेक्ट, नॉट पोल्युटींग. प्लस देर इज तें कितें म्हणटा तें वॉकवे कितें म्हणटा ताका तें जॉगर्स पार्क एंड कॅफेटेरिया. सो फॉर द सिटीजन्स ऑल्सो देर इज समथींग एंड देर इज समथींग फॉर द स्टुडंट्स. बट ती अलिना BJP सोडून गेली आनी तो प्रोजेक्ट तुमी साबोटायज करूंक शकता अशें म्हाका दिसता. इट्स अ गूड प्रोजेक्ट इन द इंट्रस्ट. आय विल गिव द डिटेल्स टू यू. Now, how can Panchayat not be interested after the tender? First it was interested, now it's not interested. Can this happen? This is a banana republic then. It is tendered, the work is allotted, and now they are saying we are not interested. And the Gram Sabha, in our Salsed, there are so many Gram Sabhas. Most of the Gram Sabhas have said we don't want sunburn.
Have you all said that we don't want sunburn? No. So you all are selectively using a Gram Sabha. Then tomorrow I have a Gram Sabha again. We will mobilize people to show that that is required. Speaker sir, हे म्हाका दिसता प्रायोरिटी आसूंक जाय. PWD मंत्री आनी हेच मुखेलमंत्र्यान तेन्ना ते पास केल्लें आहा आनी म्हाका दिसता हें जावंक जाय. आतां वेस्ट मॅनेजमेंटान हांव एक सांगूंक सोदतां. काल बाब रोहन खंवट्यान सांगलें आपूण टेंडर डिसायड करता बिचीचो. मुखेलमंत्री नाशिल्लो, मुखेलमंत्री मातशें आयक हें. ताणें चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिजमान डिक्लेअर केलें की आपूण टेंडर आतां बीच क्लिनिंगाचो करतलो. तुवें पयर डिक्लेअर केलां की सगळी कोस्टल एरिया एक हातून आसतली. हांव काय तुज्या मंत्रिमंडळान ना आनी बाबूश आमचो पार्टीन पयलीं आशिल्लो आतां काय ना. आतां भगवो जाला तो गळ्याक हें बी घालून भोंवता देवळांनी बी. देवूळ बी धुता सान्न मारता ते पळोवन म्हाका खंय पावला बाबुशाची परिस्थिती ती म्हाका काकूट दिसता. पूण एनीवे स्पीकर सर इतलें करून हांव मागतां की ते एक कंपनी कडेन दियात सगळें क्लिनींग फूल गोंय एकल्यान करचें. तो मायकल लोबो तेन्ना बोवाळ म्हणून तो पोर्टफोलियो केल्लो. तो पोर्टफोलियो म्हाका दिसता तुवेंच केला तो न्ही. नो इट पर्रेकारान केल्लो आय डोंट नो बट म्हाका दिसता पोर्टफोलियो प्रमोद सावंतानूच केल्लो. ते कॉर्पोरेशन ताणें केल्लें पोर्टफोलियो केला आनी काम पंचायत करता, काम GSIDC करता, काम टुरिजम करता. कितें फकाणां हें बुर्रा फेस्त मरे. म्हाका समजना स्पीकर सर हें कितें तें. स्पीकर सर आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट जें आमचें सोंसडो तें तुजें एजीन सांगिल्लें आहा की जून 30 की क्लियर्ड आउट एरियाज आनी शेड जे आहा आय वील आयदर इफ रिक्वायर्ड बिल्ड अ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. सॉन्सडो क्लियर केलो ते तरी सांग मरे. तेच मरे तेंच उलयता मरे हांव आतां. जो सोंसडो क्लियर केला पळय तो सुरवात केल्लो हांवें. सोंसड्यार तुमी आतां कांयच करना. आतां पोस्टल डिपार्टमेंट जाला सोंसडो पॅक करता आनी धाडटा काब्रालाक, पॅक करता धाडटा हाका कोण रे केदाराक. कांय करना आतां. पुणून स्पीकर सर थंय तर एनर्जी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट येतलें काय येवचें ना. हें जें तुजें एजीन कोर्टान सांगलां तें आय एम ड्रॉईंग युअर एटेन्शन एंड आय एम आस्किंग बाबा ताजो फ्युचर कितें. कित्याक HPC इज येट टू मीट म्हणून. स्पीकर सर आमचे SPDA मार्केटान खूब थर्मोकॉल जाता. कित्याक नुस्तें सगळें जगाभरचें नुस्तें येता. हें थर्मोकॉल तुमी कलेक्शन पॉयंट करूंक जाय. नाजाल्यार तें सगळें थर्मोकॉल शेतांनी अशें दिश्टी पडटा आनी म्हज्या मतदारसंघान इट इज गोइंग टू बी द एंट्री ऑफ द सिटी. स्पीकर सर आनी एक बायोमेडिकलाचेर सांगता. डेंटल क्लिनीक बी आहा पळय तांकां चार्जीस लायतात आनी स्मॉल क्लिनीक एंड डेंटल क्लिनिक्स आनीक तांचो हजार्ड वेस्ट जो क्रिएट जाता ताजी रेट रॅशनलायज करूंक जाय. You can't apply it to everyone with the same brush. You can't paint it with the same brush. So Speaker sir, हांव हें सगळें सांगून हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की आमी जे क्रिटिकल थोडे उलयतात तुमचे मंत्री आमदार थोडे क्रिटिकल उलयतात. इट इज गूड फॉर यू. दीस इज द सेम सर्वे वीच नितीन गडकरी इज टॉकिंग अबाउट की सर्वे करा. ही म्हजी फुकट सर्वे हांव तुमकां सांगली ताचे खातीर तुमी म्हाका देव बरें करूं म्हणूंक जाय. देव बरें करूं स्पीकर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.